मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टेन दूद खंय तशें म्हजो घोव डोल्ला मेल्या उपरांत तो बरो भाग्यवंत देवाक पळयलें सर्गींचें दर्शन घेतलें म्हणा नाकात. तुमकां कळीत ना जाल्यार हांव सांगतां तो कित्याक ताच्या मरणांत ती हांसून आसा गी म्हणून. लोक सगळो ती कस पळोवंक लागलो कितें सांगता गे म्हणून. तितल्यार ती म्हणाली म्हज्या घोवाक डोल्लाक कोणें फोटो काडल्यार भारी कशी, कोणें कॅमेरा हाडल्यार पुरो, ह्या तांचे मोबायल काडून फोटो काडटा म्हळ्यार पुरो. तितल्यार व्हडा संतोशान तो पोज दिता हा ही कन 32 दान दाखोवन. आनी त्या सांजेर घडघडो आनी झगडवणें आसलें. विशेष घडघडो झगडवणें जाता आसतना डॉल्लान चिंतलें कोणी गी तसो फोटो काडूंक आयल्यात म्हणून. देखून घरा भायर येवन आकाशा पळोवन ही कन हांसलो. तुमकां समेस्तांक म्हजें वंदन. परतून देवाच्या कृपेन आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हांव तुमच्या जाग्याक येवन पळोवतां तुमी म्हजे लागीं येतात दैवीक उलोरेते मंदिराक. देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम देवाच्याच कृपेचे एक भंडार जावन आसा. ह्या माध्यमाद्वारे सर्वेस्पर देव आमच्या काळजांत उलयता आनी ताचो संदेश आमकां दिता. तर ह्या मागण्याक आमी आरंभ सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संतोष पावा उल्हास पावा म्हणलें गीत आमी गावया. संतोष पावा उल्हास पावा सरगार थावन संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरगार थावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवण दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवण दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सरगार थावन संदेश आयला. वय मोगाचे न्हू सरगार थावन संदेश आयला दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर. आज हांव तुमकां फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अवसरांत 4थी वळ वाचून सांगता. Philippians chapter 4 verse 4. If you have your own Bible, please open the Bible. Take the epistle of Saint Paul to the Philippians. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र सांत पावलान बरयल्ल्या पत्रां पैकी एक जावन आसा. अवस्वर 4 काडा आनी थंयसर 4थी वळ आसा. सोमया थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. हांव परतून सांगता सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. मोगाचे न्हू डॉल्ला केदाळाय संतोष बरयत आसतलो की, केदाळाय हासन हासन आसतलो की, आनी सक्कडी मरतात. देखून एक दीस डॉल्लाय मेलो आनी डॉल्ला मेल्या उपरांत ताची कूड मरणाच्या पेटेंत घालून लोकांक पळोवच्याक थंयसर दवरलेली घरान. सक्कड लोक आयलो पळोवंक. डॉल्लाची बायल थंयसर मरणाच्या पेटे लागींच बसून आसली. लोक सगळो डॉल्लाच्या मरणाचेर ताच्या मोड्याचेर दिश्ट घालून आनी मुखार वेतलो. आनी तेन्ना त्या लोकांक अजाप जालें. कित्याक म्हळ्यार हो डॉल्ला केदाळे हासन हासन आसतलो, केदाळे आनंद बरीत आसतलो, संतोष बरीत आसतलो. आनी आतां मेल्या उपरांत ताचें मोडें सयत हांसतलें. दांसोण ताचे मोडें हांसतलें. ताच्या तोंडार हांसो पळोवन लोकांक अजाप. मेल्लें मोडें खंय हांसलेलें आमी पळोवंक ना. पूण लोक उलोवंक लागलो डॉल्ला भारी एक भाग्यवंत मनीस. मरता आसतना हांसून हांसून मेला. एक नितीवंत मनीस, एक भारी बरो मनीस. खंडीत जावन ताणें खंय मरता आसतना आंज बडव्यांक पळयलें जायचें, देवाकच पळयलें जायचें, सर्गींचें दर्शन घेतलें जायचें. देखून हांसून हांसून मेला म्हणून सक्कड उलयता आसतना मोगाचें न्हू मरणाच्या पेटेन कुशीनीत बसून आसली डॉल्लाची बायल इल्ले रागान शे त्या लोकांक म्हणूंक लागली मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टेन दूद खंय, मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टेन दूद खंय तशें म्हजो घोव डॉल्ला मेल्या उपरांत तो बरो भाग्यवंत देवाक पळयलें सर्गींचें दर्शन घेतलें म्हणा नाकात. तुमकां कळीत ना जाल्यार हांव सांगतां तो कित्याक ताच्या मरणांत ती हांसून आसा गी म्हणून. लोक सगळो ती कस पळोवंक लागलो कितें सांगता गे म्हणून. तितल्यार ती म्हणाली म्हज्या घोवाक डॉल्लाक कोणें फोटो काडल्यार भारी कशी, कोणें कॅमेरा हाडल्यार पुरो, ह्या तांचे मोबायल काडून फोटो काडटा म्हळ्यार पुरो. तितल्यार व्हडा संतोशान तो पोज दिता हा ही कन 32 दान दाखोवन. आनी त्या सांजेर घडघडो आनी झगडवणें आसलें.
विशेष गडगडो झगडो जाता आसतना डॉल्लान चिंतलें कोणी तसो फोटो काडूंक आयल्यात म्हणून देखून घरा भायर येवन आकाशा पळोवन ही करून हांसलो थंयच झगडावणे मारन गडगडो मारन डॉल्ला थंयच मरण पावलो. म्हाका न्हू विविध कारणां खातीर आमी संतोष पावयेत, विविध कारणां खातीर आमी हांसयेत, आमी दान दाखोवयेत, विविध कारणां खातीर आमच्या तोंडार हांसो येवयेत. पूण आज सांग पावलो एक विशेष संदेश म्हाका आनी तुका दिता. संतोष पावा, आनंद बरी जाया, खुशाल बरी जाया, सदांच तुमच्या तोंडार हांसो आसूं दी. आनी मोगाचें न्हू सांग पावलाची ही उतरां बरी करून समजत जाय जाल्यार फिलिपीकारां बरयल्लें पत्र, बरयल्लो संदर्भ, ती परिस्थिती, ते वातावरण, सामाजीक राजकीय आनी त्या काळाचें वातावरण हांवें आनी तुवें बरें करून जाणा जाल्यार ते फिलिपीकारां बरयल्लें पत्र बरें करून समजोवंक आमकां कारण जाता. मात न्ही त्या फिलिपीकारां बरयल्ल्या पत्रांत विशेष संदेश आसात, विशेष शिकवण आसा, विशेष आध्यात्मीक वाडवळ आसा. ती जोड घेवंक मोगाच्यान आमी प्रयत्न करया. तुमकां वेळ आसतना खंडीत जावन फिलिपीकारां बरयल्लें पत्र तुमी वाचा. फिलिप्पी म्हणलें एक शहर जावन आसा आनी ह्या शहराक सांग पावलो आपल्या मिसांव पयणा वेळार पावलो. आपोस्टल कृत्यां बूक आमी काडल्यार 9व्या वस्वरांत क्रिस्तांवांक दोग दितलो सांग पावलूस दैवीक दर्शना मुखांतर संपूर्ण तरान बदलता. आनी त्या उपरांत व्हडा उमेदीन क्रिस्तांवांक दोग दोन फातरावन लगाड करचो हो व्यक्ती आतां तोच हेरांनी फातरावंक ह्या हेरांनी दोग दोंक ह्या हेरांनी ताका जिवेशी मारूंक पर्यंत तयार जावच्या रितीन व्हडा उमेदीन व्हडा एका तरणाटपणान असली सगळीं तालेंतां सांगाता घालून देवाचें उतर परगट करूंक लागता आनी व्हडा संख्यान लोकांक क्रिस्ती भावार्थ थंय ओडूंक आनी पवित्र सभा वाडाशें करूंक तो कारण जाता. 16व्या वस्वराक येवन पावता आसतना आपोस्टलाच्या कृत्या बुकांत पावलो फिलिपीक येवन पावता. सांग पावलान जायती मिसांव पयणा गेलीं. ही वेंट ऑन मेनी मिशनरी जर्नीज टू इवँजलायज. देवाचें उतर सुवार्थ परगट करून सबार पयणा तांणी गेले. त्या एका पयणा वेळार तो मासिदोनियांतल्या फिलिपी शहराक पावलो म्हणटा आपोस्टल कृत्यां बूक 16वा वस्वर. थंयसर 12वी वळ मासेदोनिया ह्या सेजारिया फिलिपी आमी जाणाव. थंयसर जेजू मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 16व्या वस्वरांत. सेजारिया फिलिपी गेल्ल्या वेळार ताणें ताच्या शिसांक हे सवाल केल्लें जावन आसा, मनशा पुताक लोक कितें म्हणटा गे म्हणून. आनी विविध जबाबी थंयसर ताका मेळिल्ल्यो आनी सिमांव पेद्रून सारकी जाप दिल्ली. आनी ताचे उपरांत आमी जाणाव 6 दिसा उपरांत थंयसरच बगलेक आसा. थंयसर तो दोंगर, त्या दोंगराचेर जेजू रुपांतर जाल्लो जावन आसा. देखून चरित्र प्रकार आमी जाणा जाल्यार हें फिलिपी शहर दोंगराच्या मुळांतच आसा आनी तें मासिदोनियांत आसा. सेजारिया म्हळ्यार दर्या तडीर तें एक व्हडलें बंदर. त्या काळार व्हडलें बंदर रोमी चक्रवर्तीन आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी बांदलेलें जावन आसा. रोमांतावन सोजेर तांचे शिपाई आनी तांचे अधिकारी हांगासर इस्रायलाक येवच्या खातीर आनी इस्रायलाची आस्त बदीक भांगार रुपें दिर्वें हांगा तावन रोमाक व्हरच्या खातीर. आनी त्या जाग्या लगींच आसलें फिलिपी. दॅट वॉज ए हॅपनिंग टावन. म्हणजे व्हड कार्यक्रमां व्हड व्यापार वहिवट थंयसर जातलो. आनी असल्या जाग्याक सांग पावलो आनी पावल्ल्या वेळार तो आनी ताच्या सांगाता आसलो सिलास आनी ताचे सांगाती ते सुवार्ता परगट करूंक आशेताले. आनी सुवार्ता परगट करचे व्हडा उमेदीन तो बरलो. देखून खंयसर लोकांक मेळचें म्हणून देखून तांकां पवित्र आत्मस सलाह दिता, या प्रेरण दिता, या मार्गदर्शन दिता. न्हय तडीर जुदेव लोक सांगाता मेळोन थंयसर सुवार्ता परगट करता. म्हणजे तांकां व्हडलो खंय सिनेगॉग थंयसर नातलो जावयेत. न्हय तडीर आसल्या रुखामळांतच थंयसर ते सांगाता मेळटले आनी थंयसर एक सिनेगॉगा बरी करून ते सुवार्ता परगट करतले. म्हणजे सुवार्तांनी पवित्र पुस्तकांतली उतरां थंयसर परगट करतले. सुवार्ता सोमिया जेजू क्रिस्त थंय आमकां परगट जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां सांग पावलो ताच्या सांगात्यांक घेवन थंयसर तो पावता आनी थंयसर तो पवित्र पुस्तक उक्त करून जुदेवांक बरें करून विवर्शिता. जुदेव ताका आयकतात कित्याक तो एक जुदेव जावन आसलो. जुदेवा बरें ताणें सुन्नात कर नियम शास्त्र शिकून तो एक शास्त्री जावन आसलो, तो एक फरिजेव जावन आसलो. आनी गमालियल भोव नावाडीक गुरू तावन शास्त्री तावन पवित्र पुस्तकाच्या जाणाऱ्या जावन शिकप्या मनशा तावन ताणें शिकवण जोडलेली जावन आसा.
आनी आतां तो पवित्र पुस्तक विवर्शितना पवित्र पुस्तकांत कशें जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणलें रुजू जाता हे कळीत करन समया जेजू क्रिस्त थंय कशी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, सगळ्या मनशा कुळा सोडवण मेळ्ळ्या, ताचे थंय कशें देवा लागीं आमी राजी जाल्या ही सुवार्ता परगट करतना मोगाचे न्हू थंयसर एकली स्त्री आसली लिडिया म्हणली, तियातीर शाराची पितांबर वस्त्रांची व्यापार करतली. हिने सुवार्ता बरें समजा सारकें तिचें अंतस्करण देवान उगडलें म्हणटा पळयत पुस्तक. मोगाच्या लोकांची मनां उगडची पवित्र आत्म्यान जावन आसा. सुवार्ता परगट करचें आमचें काम जावन आसा. सांब पावल तरी म्हणटा सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव निर्फळ. वो टू मी इफ आय डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पल. देखून मोगाच्या सुवार्ता परगट करची हर एका क्रिस्तांवांची जबाबदारी जावन आसा. आमी सुवार्ता परगट करता आसतना जायते कश्ट सोंसचे पडटा. थोडे कडेन मोगाचे न्हू रावोंक सयत जागो आसना. आतां फिलिपी शारा गेल्ल्या वेळार सांब पावला थंयसर कांबळांत सुवार्ता परगट करची पडली. म्हाका उडास येता हांव आंध्राच्या मिसांव गांवांनी 12 वर्सां पयलीं मिसांव वावर केला, या ओरिसा गेला, या मध्य प्रदेश गेला. अशें एक फावटी हांव मिसांव गांवां गेल्ल्या वेळार थंयसर म्हाका पयलें कुमसारा बसोंक सांगलें मीस भेटोवच्या पयलें. आनी हांव वचून कुमसारा बसलो. तांणी दाखयल्ल्या त्या घरांत झोपड्या बरी आसलीं ती घरा भितर बसलो, कुमसाराक बसलो आनी राखून रावलो. त्या दाळा हांव तरणाटो पात्र्या देखून हांवें दोळे उक्ते करनी तेशी निशेन पळोवना दोळे पुन्हा हांव मागणें करनासलो. इल्ली त्या लोकां कडेन उलोवंक इल्लीशी लज भिरांत म्हणल्या बरी. हांव बसून राखता कोण म्हजे लागीं येवन दिबी घालता आनी बेसांव मागता आनी उपरांत कुमसार जाता की म्हणून. तितल्या भितर म्हाका आवाज आयकलो व्हडल्यान उस्वास घेवनसो आनी सोडचो. हांवें चिंतलें कोणी इल्ली पिडेस जाय उस्वास सवकास घेता सोडता व्हड आवाज जाता. आतां तरी कुमसार जातली म्हण थोड्या वेळा उपरांत कुमसार जावच्या बदलाक कोणें म्हज्या जिबेक लेवलेल्या बरी जालें. एकाच बरा भियान आनी एक कुचिलो जाल्ल्यान दोळे उक्ते घालून पळयता थंयसर आसली एक मोस येवन म्हज्या काना लागीं पयलीं उस्वास सोडून उपरांत म्हजे कान लेवंक लागले. उपरांत म्हाका कळ्ळें तो एक गोट्यांत बसोन म्हाका थंयसर कुमसार आयकाचें पडलें. उपरांत ती एका उपरांत एकली येवन कुमसार जाली. पयलीं कुमसारा तयार करनासलीं. उपरांत तसल्या जाग्यार मिसाचें बलिदान भेटयचें पडटलें. म्हाका न्हू सांब पावल तसल्या जाग्यार असले सुवार्ता परगट करतना तो निराश जायना, तो देजस्पर जायना. बगार व्हडा उमेदीन सुवार्ता थंयसर परगट करता आनी देवूच त्याच्या जिवितांत हर एक संगती ताच्या बऱ्याक बडाशें करता. देखून म्हाका न्हू सांब पावल केदाळे संतोशान आनंदान आसलो. तो पातयेल्लो रमाकारान बरयलें पत्रांत 8व्या वसरांत 20 आनी 8 वडीर तो म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता ताच्या जिवितांत सर संगती देव तांच्या बऱ्यापणा पडाशें करता. सांब पावल म्हणल्या प्रमाणे मोगाचें न्हू देवाच्या उतरां प्रकारे मोगाचें न्हू देवान त्या लिडिया त्या ग्रेस्त स्त्रियेन सांब पावलाक आनी ताच्या सांगात्यांक आसरो दिशें केलें आनी तांच्या गरजान ती पावली. वय मोगाचें न्हू ग्रेस्त मनशां सबार फावटी आमच्या गरजांनी पावतात आनी पूण थोडे जाणां चिंतात ग्रेस्त मनीस सर्ग जोडिनात म्हणून. ह्या हांवें सबार जाणांनी सरमाव दितना सांगलें आयकलां दिखार ग्रेस्त मनशांक ते कंडी जावन सरकार वेचून पावचे नात. अशें मोगाचें न्हू सांगूंक कारण जावयेत मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 19व्या वसरांत 20 आनी 3 वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 23 ग्रेस्त मनशांक सर्गींच्या रासांत रिगोंक कितले कश्ट अशें जेजून सांगली उतरां थोड्यांनी आपार्थ करून ग्रेस्तांक सरकाराचो वचोंक असाध्य म्हणल्या बरें सरमाव दिल्लो ह्या सांगलें हांवें आयकलां. पूण सरमाव वेळार मात्र सांगतात पूण उपरांत मागणें करता आसतना मात्र लोकांक आशिर्वाद घालून सबार पाद्र्या ह्या मागण्याचे मनीस म्हणटा सर्वेस्वर देवा आशिर्वाद घाल तांकां बरें काम फावो कर तांच्या आस्पदीक वाडय तांकां प्रमोशन मेळशें कर तांकां बरी भलायकी मेळशें कर शिकोवंक जाणवाय बुदवंत काय उगडासाचें सकत मेळशें कर परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून पास जावन बरें काम मेळशें कर. तर म्हाका भोगचें मोगाचें न्हू जर तर बरें मार्क्स काडून बरें काम मेळ्ळ्यार ग्रेस जाल्यार सर्ग होगडायता सर्गा वचनात. या प्रमोशन मेळ्ळ्यार परतून तांकां सर्ग मेळना. ह्या ग्रेस जाल्यार तांकां सर्ग मेळना. पूण मोगाचें न्हू हें सारकें न्ही. जेजून केवल कश्ट म्हण सांगलां असाध्य म्हण सांगना. पूण थोड्यांनी तें असाध्य म्हण केलां. ग्रेस्त काय मोगाचें आमकां जायचेच अभिवृद्धी आमकां जायचेच. देखून जुआंवच्या 3ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या वळीर थंयसर अवस्वर्णांत जुआंवच्या 3ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या वळीर तो मागता आसतना म्हणटा सर्वेस्पर देव तुमकां कुडीच्या बऱ्या भलायके सवे आत्म्याच्या बऱ्या भलायके सवे सर संगतीनी तो तुमकां ग्रेस्त करूं. सर संगती म्हळ्यार पयशांनी आस्ती बदिकांनी देव तुमकां ग्रेस्त करूं. ग्रेस्त काय गरजेची.
कित्याक ग्रेस जाल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू आमकां खावंक जेवंक सारकें आसता, आमकां बऱ्यो सवलती आसतात. मात न्ही ग्रेसकाय आमचे लागीं आसल्यार मात्र त्या ग्रेसकाय वरवीं आमी दान धर्म करूंक शकता, बऱ्या कामाक आमी कुमक करूंक शकता आनी हेरांच्या गरजेन पावूंक शकता. आतां लिडिया लागीं आस्त बदीक आसल्या वरवीं ती आस्त बदीक तिणें सांब पावलाच्या आनी ताच्या सांगाती मिशनरीच्या गरजांक ती पावता. अशें सांब पावला थंय मिसां वावर चड आनी चड तो परगडतना चलता आनी चड आनी चड लोकांक क्रिस्ताची वळख मेळटा. अशें मोगाचें न्हू ग्रेस काय केदी मोगाचें न्हू दुरसा नाका. मगार ग्रेस तांणी उडास करूंक चमया जेसून सांगली ती उतरां मातेवाच्या वांजेलांत 5 3 वळेर भागी दुर्बळे आनी लोकांच्या वांजेलांत ती उतरां बरी करून ती उबी आशिल्ल्यांत भागी अंतस्करणी दुर्बळे म्हणजे जो कोण ह्या संवसारांत आसा तांणी केदाळ उडास दवरची. देव सर्वस्व आमी कांयच न्ही, आमचें आस्त बदीक देवान दिल्लें, देवाच्या आशिर्वादा वरवीं हें सगळें मेळ्ळां. आमचेच तकी आमी दुर्बळे. तेन्ना आमकां मेळ्ळेलें आस्त बदीक आमकां मेळ्ळेलो सांबाळ आमचें म्हणलें आसलें सगळें आमी कितें करता बरें करून आमी गळशिता. आमी गळशिता आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, आमी गळशिता दान धर्म करूंक, आमी गळशिता सर्गी दिरवीं पुंजावंक. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 19 वळेर स्वामी जेसू म्हणटा ह्या संवसारांत तुमी इतका दिरवीं पुंजय नाकात, हांगा सोर कान्ना घाल नागयत, कीड कांतयत, कलम मांडीत, दिरवीं पुंजय ह्या सर्गार आनी थंय सोर कान्ना घाल नागयना, कलम मांडिना, कीड खायना. म्हणजे म्हाका न्हू आमी आमकां देवान दिल्लें आस्त बदीक बऱ्या कर्ण्यांक आमी वापरूंक जाय, दान धर्म करच्यांत, बऱ्या कर्ण्य करच्यांत, ह्या गरजेवंताच्या गरजांत पावोवंक. अशें मोगाचें न्हू लिडियान बऱ्या कर्णेक तिजी ग्रेस काय वापरली. मात न्ही उपरांत पावलाक आनी ताच्या सांगात्यांक आपणाच्या घरा आपोवन व्हेलें आनी घरा आपोवन तिजें घरच तांकां समर्पण दिलें सुवार्ता परगट करूंक. चड आनी चड लोक थंयसर आयलो, जेजूची सुवार्ता थंयसर परगट केली जाली आनी तिचें घरच मोगाचें पवित्र भाग्यवंत सुवात जाली, सुवाता परगडणेचें घर जालें. आतां हिस्टोरीच्या बुकांत चरित्रेच्या बुकांत आमी वाचता थंयसर लगभग 4 महान इगर्जेंचे बेजिलिकांचे अवशेश म्हणजे तेजे उरलेले संगती थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे व्हडा उमेदीन सगळे फिलिपकार क्रिस्तांव जावंक कारण जालो सांब पावल. पूण मोगाचें न्हू सुवार्ता परगटकारांक जायते कश्ट समस्याय आसात आनी अशें थंयसर सदां न्हीत म्हणल्या बरी सुवार्ता तो परगट करून लोकांक जेजूची सुवार्ता परगट करतना मोगाचें न्हू थंयसर एका बलमेसांगचें चेडूं आसलें. तें आपल्या धनयाक बलमें सांगून ताका व्यापार करूंक कुमक करतले, म्हणजे तो पयशे करतलो ह्या चेडवान बलमें सांगले. पूण जेन्ना हें बलमें सांगतले थंय आसलो तो देंवसार सांब पावला थंय आसल्या पवित्र आत्म्या वळखता तक्षण ताणें व्हडा ताळान सांगूंक सुरू केलें हे जावन आसात परमोन्नत देवाचे सेवाक, ताची सुवार्ता ते परगट करतात, सुडका सोडवणीचे सुवार्ता ते परगट करतात अशें व्हडल्या ताळान सांगूंक सुरू केलें. आनी सांब पावलाक सरमावून दिवंक सुवार्ता सांगूंक अडकळ जाली. मोगाचें न्हू सुवार्ता परगट करतना देंवसाराचे सैतानाचे सबार अडकळ येतात आनी अशें परतून ते येवन भोव मारता आसतना सांब पावलाक एका रितीन किरी बगले जायचे, ताका इल्लें डिस्टर्बन्स जालें. देखून ताणें व्हडल्या ताळ्यान त्या देंवसारा बेश्टायले आनी म्हळें समया जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायतां ह्या चेडवातावन भायर सर. तक्षण मोगाचें देंवसार ताचे तावन धांवन गेलो आनी उपरांत त्या धनयाक कळ्ळें त्या चेडवात आलो देंवसार गेला, आतां ताका बलमें सांगूंक जायना, तर आनी मुखार पयशे गेल्ल्या बरी ना. देखून सक्कड लोकां तो साळवयता सांब पावलाच्या आनी ताच्या सांगात्याच्या विरोध, क्रिस्तांव जाल्ल्या समेस्तांचे विरोध. पळय मोगाचें न्हू सुवार्ता परगट करतना जायते रिस्क आसा. ह्या दिसांनी सुवार्ता परगट केल्यार थोडे फावटी इल्ले स्टायपंड मेळटीत, ह्या कोणागेर खावंक जेवंक मेळत. चड म्हळ्यार पयशांचो तात्वार जायत. म्हाका गिवडास आसा बॉम्बेंत हांव एक फावटी सुरवेर नवस ह्या जावन आसतना 1998-9 इसवेंत म्हाका एका जाग्यार कुर्ला म्हणल्या जाग्यार मीस सांगूंक मागणें करूंक आपयलें. हांव बॅड रावतान बैसरलो. त्या दाडा ऑटोर वचचे पयले फावटी वताना म्हाका कळीत ना वाट. ऑटो धरून गेलो, 20 रुपये दिले वेताना, पाटी येताना परतून 20 रुपये दिले आनी पूण थंयसर मीस पेटोवन मागणी आनी करून जाल्या उपरांत तांणी म्हाका कवरान घालून दिल्ले केवळ 50 रुपये. सांजेर जेवंकी दिवना, वरान 9 साडे 9 जाल्यान घरा आमचें 8 वरां जेवण जाता. देखून जेवण ना म्हाका आनी दिल्लें स्टायपंड
50 रुपये ते हाण हांवें घरा दिवंक आसात कित्याक मिसाक मागण्या गेल्यार थंय स्टायपंड दिता म्हूण आमच्या पाद्र्यापांक कळीत आसा SVDच्या पाद्र्यापांक हांवें दिवंक आसा आतां 40 रुपये हांवें ऑटो करशिलाकय नांव दिवचें अशें मोगाच्यान सबार पडली पयशांचो तातवार जाल्लो आसा पूण मार खावचें बंदडेंत रावचें तसलें मोगाच्यान तसले अवकाश ना पूण भारत देशांत तसलेच अनुभव केले सबार जणी आसात खंडीत जावन आसात आनी तुमी जाणात आनी गेल्या त्या वर्साच दैवी कुल रेतेर मंदिरांत हांगासर आमी एक कन्नडा रेतेर दवरली आनी कन्नडा रेतेर सबार लोक आयले त्या रेतेर कन्नडा रेतेर देखून सबार जण क्रिस्तांव न्हय आसले हिंदुवांचे आयले तांचे पैकी एकलो आमकां सांगनासतनाच रजिस्टर करनासतना थंय येवन रेतेर देवन बसून बरी रेतेर आयकली आनी थंयसर सुटकेचें मागणें म्हणटाना देंवसराक धांवण्याचें मागणें म्हणटाना ताजें तें आसलो देंवसर दवलो आनी ताजे उपरांत ताका कळ्ळें हें बल्में आयकों वेचें या माट मंत्र करूं वेचें काडूंक वेचें असले संगती पुरा करूं वेचें मुर्ती पुजा बंब्या पुजा सारकें न्ही म्हूण ताकाच कळ्ळें पवित्र आत्म्यादी आमी सांगचें की चड ताकाच कळ्ळें कित्याक ताजें तें आसलो देंवसार गेलो देखून ताणें फाटीं वचून ताणें व्हड साक्ष दिली आनी ही साक्ष दिल्ली सकट लोकांनी आयकली आनी ताणें चिंतलें हो कन्वर्टर जाला म्हूण हो क्रिस्तांव जाला म्हूण तो क्रिस्तांव जावना तो कन्वर्टर जावना आनी तुमी जाणात कितें जालें म्हूण गेल्या त्या वर्सा म्हज्या विरोध कंप्लेंट दिल्या पुलीस स्टेशनांत आनी उपरांत म्हाका बंदेन घाली जाय म्हाका जैलान घाली जाय म्हणून तांणी व्हड पितुरी केली पूण कितेंय जावं देवाच्या मांडावळी प्रमाणे मोगाच्यान जालें म्हाका सुटका मेळ्ळी पूण 1 म्हयनो या 2-3 म्हयने केद व्हडली भिरांत गांवजिणी आसली हांगासर व्हडलें सयत कन्वेन्शन सयत मुल्कीन करूंक तांणी चिंतलें पूण त्या कन्वेन्शना दिसात देवान व्हड सिरांदेरचो पावस धाडून तांचें कन्वेन्शनच निर्फळ केलें पूण मोगाच्यान सुवार्थ परगटणे थंय जायते कश्ट आसात जायतो आपाय आसा जायते रिस्क आसा सांपावला पळया उपरांत त्या बल्म्या सांगच्या चेडवा तें आसलो देंवसा दवल्या उपरांत ताचो धनी सांपावला विरोध लोकां साळवयता सकट लोक मेळोन सावलाक आनी ताज्या सांपावलाक आनी ताज्या सांगात्यान धरतात आनी व्हरून बंदेंत घालूंक प्रयत्न करतात आनी त्या वेळार अधिकारी कितें करतात आनी विशेश जावन धयलो तो अधिकारी सांपावलाक धरता आनी ताज्या सांगाती शिपायां सांगाता भितर व्हरून ताका सरसरीत मारतात सगळ्या आंगार रुवान जातात आनी तांचे उपरांत रुवान जाल्या उपरांत तांच्या हाता पांयांक खोडे घालतात आनी बंदे भितर घालतात केवळ बंदेन घाल्लें जाल्यार व्हडणी आसलें हाता पांयांक खोडो घालतात आनी बंदेन काळोखाच्या भुंयारान तांकां थंयसर भितर घालतात आनी तांकां भायर येवंक जायना काळोखान ते आसा हात पांय बांदल्यात आनी त्या जैलांत बंदेंत सबार जण थंयसर आसात खंडी जावन सांपावला आनी ताच्या सांगात्या रागयचे आसले बेजाराय जायचे आसलें कांयच अपराध करूं ना सुवार्थ परगट केल्या कोणाची देंवसा दवंडयल्या तितलेंच जाल्यार अशें सोसूंक मेळ्ळें न्ही म्हणून पूण मोगाच्यान ही सगळी रात थंयसर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात कृत्या बूक अवस्वर 16, 20 आनी 4 वळीत तावन आमी वचता निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात कित्याक वचत मोगाच्यान आजकाल सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें आसा कित्याक वचत काम मेळच्या खातीर प्रमोशन जावचे खातीर परिक्षेन पास जावचे खातीर पिडा गुण जावचे खातीर मोगाच्यान आमच्या भारत देशांत भ्रश्टाचार विशेश आसा लॉन्स दिल्यार मात काम जाता थोड्या जाणांची चिंता आसा खंय देवाक इल्लें लॉन्स दिल्यार देव म्हजी दया दाखयत काको दाखयत ह्या म्हज्या गरजांनी पावत म्हणून देखून थोड्यांनी तशें सांगचें आसा या तांणी चिंतचें आसा 10 नामान मर्या सांगल्यार असलो उपकार मेळटा 100 नामान मर्या सांगल्यार इतलो उपकार मेळटा या 100 तेच सांगल्यार या असली 9 केल्यार या तितले बडी दिंबेरपणान हात वयर करून मागणें केल्यार मोगाचें आमचो देव लॉन्स घेवचो देव न्ही भ्रश्टाचाराचो देव न्ही आमच्या देवाक केवळ जाय मोगाचें आमी देवाचे जायचे देव आमचो म्हणून आमी स्विकार करचे तितल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालता सांपावलान आनी सिलासान तांच्या सांगात्यांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिलें मोगाचें देवान तांकां सुटका दिवचें म्हणून न्ही देवान तांचे घाय गुण करचे म्हणून न्ही देवान तांची सुवार्थ सुफळ करचे म्हणून न्ही बगार देव होगळेक एक पात्र देव स्तुती होगळापाक योग्य जाल्लो ताका अर्घ आनी होगळाप दिल्ल्यान मोगाचें देवाची होडवीक बिलकुल वाडना बगार आमीच देवा थंय वाडत वेता देखून निरंतर तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिलें मोगाचें मदान रात उतरली तितल्यार बंदेंत आसले सगळे तांचे सांगाते म्हणून ते अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात कित्याक केदाळे जैलांत रात आसतना सगळ्या भिरांत गांवजणी राती कितें जाता कोणना म्हणून भायर गडगडो जगळवणे आयकता कितें आवाज जाता पूण भायर कितें जाता म्हण कळना भितर काळोख आसता पूण आतां हांगासर अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्या वेळार मोगाचें तांकां सगळ्यांक संतोष भोगता अर्घ आनी होगलाप दितना मोगाचें देवाचें हाजीरपण आसा संतोष उल्हास आनंद थंयसर आसता हांकां घाय जाल्यार सगळ्या कुडींत दूख अनुभव करतात पूण मोगाचें तांच्या तोंडात तावन भायर सरता ताळो अर्घ आनी होगलापाचो देवाक महिमा दिवचो मदान रात उतरलीच मोगाचें कडकडो सगळावणी जाले भुंय कांपणी जाली सगळी धरण सारली सगळे धारवाटे उक्ते जाले तांच्या हातापांचे खोडे सयत ते निकळून सकला पडले आनी तितल्यार मोगाचें हो आवाज आयकून भुंय कांपणेचो आवाज आयकून जैलाचो अधिकारी एकास्परा जाग जाता आनी तो पळयता दारवाटे उक्ते जाल्यात आनी सगळे सांकळी तुटून पडल्यात देखून तो चिंता सगळे बंदी धांवन गेल्यात
जर तर बंदिवान धांवन गेल्यार जैलाच्या अधिकाऱ्याक फासेची शिक्षा मेळटा, देखून तो भियान खाऊ जेवन निराश जावन देदेस्पर जावन आपणाची तलवार काडून आपणाकच तो तोपून जीव घात करचार आसलो. तितल्यार मग साम पावल ताका म्हणटा, भिये नाका, आमी जीव आसा, भिये नाका, तुज्या जिवाक अपाय करनाका, आमी जीव आसा. मग तांकां ताणें अन्यायान मारन जैलान घाल्लें जावन आसा. तांकां हाता पांयांक खोडो घालून भितरल्या कुडान घाल्लें जावन आसा काळोखान. देखून तांकां बारीकपणाचे भोगणां ताचे ती हेजे आशिल्ले तांचे ती साम पावला ती ताच्या सांगात ती ह्या जैलाचा अधिकार मन वचोन दी, मती गावन वचोन दी, ताजें काम वचोन दी, तो देसवाड जावन दी, ताच्या बायले भुरग्यांक कितें जावन दी म्हणून. पूण मगजेन तशें कांयच मागनात. बगार ताच्या जिवाक सयत अपाय आसा म्हण कळ्ळेंच साम पावल होडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणटा, तुज्या जिवाक अपाय करिनाका, आमी खंय वचोना, हांव मात न्ही, कोणीच बंदिवान धांवन वचोना, आमी सगळे हांगासर आसा. आनी उपरांत उजवाडान पळयतना जैलाचो अधिकारी हज्या पावता, सांखळी तुटून पडल्यात, दारवाटे उक्ते जाल्यात, बंदिवान एकलेय भायर धांवन वचना. म्हळ्यार मोगाच्यान देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर येता आसतना मोगाच्यान आमी धांवन वचोंक पळयना, आमी निराश जायना. ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळार कितलो जर निराश जाल्यार, देदेस्पर जाल्यार, जीव घात केला, कोण मोगाच्यान देवातय आसली ती बरवशान जिवन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तूं देवातय आसाय, देखून बरवशान आसाय, देवातय तूं जी. कोणाचेरच बारीकपण घेनाका. बगार तांच्या कनवटतरपणाक कारण जा. जैलाच्या अधिकाऱ्याक सांपावलान मोगाच्यान राखलें, सांबाळलें. देखून जैलाचो अधिकारी सांपावला लागीं उलोवंक सुरू करता आनी ताची जावन सल्हा घेता आनी ताचें तो आयकता आसतना मोगाच्यान ताच्या काळजांत मोगाच्यान मन परिवर्तन जाता, ताच्या काळजांत परिवर्तन येता. समया जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ उब जाता आनी समया जेजू क्रिस्ताक खरो सोडवणदार म्हण तो स्वीकार करता. तो आनी ताचे सांगात ते सांपावला लागीं आनी सिलासा लागीं विचारतात, आतां जर तर बाचावी जोड जाल्यार आमी कितें करीचें. ताच्यान सांपावल आनी ताचे सांगात ते म्हणटात, तूं आनी तुजें घराणें बाचावे जातलें समया जेजूचेर विस्वास दवर, समया जेजूचेर भावार्थ दवर. मोगाच्यान समया जेजूचेर भावार्थ दवर. सगळे अधिकारी जैलाचे अधिकारी सयत मोगाच्यान क्रिस्तांव जाता. अशें सगळें फिलिपी शहरस क्रिस्तांव जाता. देखून फिलिपी शारांत मोगाच्यान जायतो लोक क्रिस्तांव आसलो. ह्या लोकां खातीर मोगाच्यान उपरांत सांपावल तो जागो सोडून गेल्या उपरांत तो कागदां बरयता. जाणारी म्हणटात एफेस म्हणल्या लागीं तो बंदेंत आसतना वा रोमांत आसतना बंदेंत आसतना ताणें तें कागद बरयलां. देखून ते कागद बरयले शैली एक विशेश म्हणून सगळे जाणारी म्हणटात. कित्याक थंयसर फिलिपीन तो जैलांत कस आसतना देवाक अर्गांनी होगळाप दिल्लो. उपरांत सांपावल परतून एफेसांत बंदेंत आसतना वा रोमांत बंदेंत आसतना सयत त्या फिलिपी घरा लोकांक तो बरोवन तो सांगता, सोम्या तें संतोष पावा, परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. म्हाका फिलिपी घरां बरयलें पत्र वाचा. आमकां ह्या कोरोना व्हायरस ह्या कर्गा वेळार पॅन्डेमिका वेळार लॉकडावन अनुभव करतली, ह्या पिडा अनुभव करतली, आस्पत्रेंत आसली, कश्टांत आसली, तातवरांत आसली, काम गेल्लीं, इस्काला वचोंक जायनातली, ह्या तांचे वेपार वैवाट करूंक जायनातली, तांकां सगळ्यां लागू जावचें तसलें देवाचें उतर. सोम्या तें संतोष पावा, परतून हांव तुमकां सांगता सोम्या तें संतोष पावा. हें बरयता आसतना मोगाच्यान सांपावलाच्या हातांक पांयांक सांकळींनी बांदून घालां, काळो कान दवरलां, त्या भितरल्या कुडान घालां. खंय गी पाक्याच्या इड्यांतल्यान इल्लोच उजवाड पडटा, त्या उजवाडान तो बरोवन आसा कश्टांनी आनी तो म्हणटा संतोष पावा. कित्याक संतोष पावा फिलिपीकारां बरयतल्या पत्रांत मोगाच्यान संतोष पावच्या जायते संगती आसात. तुमकां आनी एका सर्मावळा चड विवर शिता. पयल्या वसरान 6व्या वळीर सांपावल थंयसर म्हणटा, देवान तुमचें थंय सुरू केल्लें तें बरें काम समया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या पर्यंत तोच तो पंथाक पावयतलो. देखून संतोष पावा. मोगाच्यान कोरोना व्हायरस आयला जावंक पुरो, तुमचे वेपार वैवाट बंद पडला जावंक पुरो, तुमचे उंचलें शिकाप करचें आसलें तें अर्द्या रावलां जावंक पुरो, काजां जावचें आसलें, कलय कार्य तुमचें जावचें आसलें, जागो घेवचो, ह्या जागो विकचो, ह्या भुरग्यांक एका दुसऱ्या गांवा व्हरचें, तुमीच एका आनी एका गांवा वयचें, जायतीं कामां बंद पडल्यान जावंक पुरो. पूण मोगाच्यान देवान जर तर एक बरें काम तुमचें थंय सुरू केलां, तोच समया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या पर्यंत तोच पंथा पावयतलो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमचें पंथ कितें म्हण नेणा मोगाच्यान, पूण देव सगळें जाणा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमी नेणात, हांव नेणा, पूण देव सगळें जाणा. मोगाच्यान तो आरंभ आनी शेवट त्या संतोशान आनंदान मोगाच्यान सांपावल आमी जियेस जाय म्हणून तो आमकां बरयता. संतोष भाव सांपावला थंय मोगाच्यान आसलो तो संतोष. कित्याक ताच्या जिवितांत तो जाणा जालो जिवीत म्हळ्यार एक स्पर्धो, जिवीत म्हळ्यार एक झूज, देव जिवीत म्हळ्यार एक धांव. देखून तो म्हणटा म्हजी धांव हांव धांवतां, येदोळस हांव त्या पंथा पावला म्हणून न्ही, खंडे जावन हांव पावतलो समया जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन. हो मोगाच्यान हो भरवसो, हो भावार्थ ही पाती आनी ताका आसली. तो म्हणटा म्हाका बोल दितलो समया जेजू क्रिस्त थंय सर संगती हांव करूंक शकता. फिलिपीकारां बरयलें पत्र 4 वसर 13 वळ. हय समया जेजू
क्रिस्ताच्या कृपेन हर एक संगतीचेर आमी जैत व्हरूंक शकता, आमी आमची पिडा गूण खन घेवंक आमी शकता आनी आध्यात्मीक वाडवळ आमी जण घेवंक शकता, आमच्या वायट सवयीचेर आमी जैत व्हरूंक शकता, मोगाच्या न्हू आमच्या शेवटाक आमी खंडीत जावन पावोवंक आमी शकता. तितल्यार म्हाका उडास येयलो. सांत पावलाच्या काळार जायत्या क्रिस्तांवांक दगदणी आसली, तांचे पैकी आनी 2 जाणांक क्रिस्तांवांक बंदन घाल्लें, हाता पांयांक सांगळींनी बरोवन घाल्लें की सक्कड बंदेंत आसले, रडोन खंतीन बेजाराय नासतना तांकां कश्ट मेळ्ळ्या, दगदणी मेळ्ळ्यात म्हणटना हे हांसून आसले की हे हांसून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसले की आनी ते त्या दळा थंयसर शिपाय तेशी निशीन भोंवत आसता तांकां पळोवन आसता हे कितें करता की म्हण हे मोदें मोदें खाली बरो नासलें की आनी एकलो आनी एकल्या सांगता की हा संतोष पाव समियात न्ही संतोष पाव आनी सकला पळय म्हणटालो की आनी सकला पळय म्हणटना थंयसर एक ल्हानसो एक बरोसो जागो घेवन थंयसर तो बरो नासलो आनी एका त्या अपराध्यान तो पळयलो. थंयसर ताणें बरयलें तांचो इम्मानुवेल म्हणजे देव आमच्या सांगाता. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. देव आमच्या सांगाता आसतना म्हाका बरोवन ओमतोंच्या मापान शांती समाधान संतोष उल्हास आमचो जाता. रोमाकारान बरयल्या पत्रान 5व्या वसरान 5व्या वळीर रोमन्स चॅप्टर 5:5 सांत पावलो आमकां म्हणटा देवाचो मोग आमच्या काळजान धाराळ ओंपला देखून आमचे थंय संतोष भरोवन उमाळोच्या मापान तो आसत जाता. म्हाका तुमचो संतोशी भरपूर जावन दी. सदांच समयातय संतोष भरीत खुशाल भरीत आनंद भरीत तुमी जाया. तर म्हाका एक घडी बरें दोळे धांपया. समयान जेजू आमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक म्हाका देव म्हाका तुका उलो दिता. हांव आनी तूं म्हणया समयान जेजू देवा बापान धरलेलो एकलोच सोडवणदार तूं. म्हज्या पातकांतलो सोडोवचो सोडवणदार तूं. म्हाका सासणे जिविता पावोवचो सोडवणदार तूं. म्हजी पातकां हांव वळखून घेता. म्हज्या पातकांचे बोगसणे म्हाका दी. तुज्या आमोलेक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. बरी जिणेची कृपा म्हाका दी. म्हज्या कश्टा संकश्टांत थंयच हांवें संतोष भरीत आनंद भरीत आनी खुशाल भरीत जावंक म्हाका तूं फावो कर. समया जेजू हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें सगळें तूं तांकां फावो कर. तांकां बरी भलायकी दी. तांकां शांती समाधान दी. तांकां सुडका सोडवण लाभय. तांच्या कामान तांकां तूं प्रमोशन फावो कर. जें कितें तांच्या जिवितांत अर्द्या रावलां तें काम पंथा पावोवंक तुंच तांकां फावो कर. समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हांव मागतां. आमेन. संतोष्या आमी आनंदान, संतोष्या आमी आनंदान, संतोष्या आमी आनंदान, सौम्या गीत गावया. नामान आनी स्तुती, नामान आनी स्तुती, संतोष्या आमी आनंदान, सौम्या गीत गावया. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचे सवय आसो. आमेन. सर्वपदीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. प्रेज द लॉर्ड.